आसगावा जनावरांचो त्रास म्हूण पीडित शेतकार शेतकी खात्या मेरेन पावले। हे आमकां 10 वर्सां जालीं आमकां गोरवांक त्रास करताली। 10 वर्सां की आमी ते हांव जाल्यार 10 वर्सां राखतालो रातचो डेली सकाळीं सांजे येवन वचून पळयतालो। म्हाका जाल्यार 4 वर्सां तेणी म्हाका जाल्यार भात एके खाणयेक 4च पोती हाडले हांवें। कंप्लीट खाण उरयतालें आमचें सगळें आनी म्हणून हांवें ओनून सांगलें काय आमी फेन्सींग करूया म्हणून। ते आमी आतां फेन्सींग केलें। आमकां 90% सबसिडी आसा म्हणाले न्ही म्हणून आमी फेन्सींग आतां जालें आमची रेडी जाली। खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून फेन्सिंगाचे उतर दिले। कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर अनुदाना विशीं ते उलयले। ह्या वर्सा आमी 2 कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट्स केला आसगांवान टू बूस्ट फार्मिंग इन आसगांव। गेल्या 10 ते 15 वर्सां फाटीं खुबशीं शेतां पडीक आसलीं हांगा। सो 1-2 शेतकारांनी एप्रोच केल्ले डिपार्टमेंटान आनी आमी मोटिवेशनल मिटिंग्स घेवन जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलें फार्माचें जेन्ना पळयलें की फार्मार नॅचरल पॉन्ड्स आहा सोर्स ऑफ इरिगेशन आहा फक्त कारण इतकोच पडींग वचो की गोरवां येवन हार्वेस्टिंग टायमा पिरियडाक खुबशी सगळी क्रॉप डॅमेज करताली। सो आमी मोटिवेशनल मिटिंग्स घेतली दोनूय ग्रुपान। फार्मर्स खूब हेल्पफूल आसले। तेंच्यांनी इंट्रस्ट इनिशिएटीव घेतलो दोनूय प्रेजिडेंटान हरीश सावंत आनी मंगलदास सावंत हेंच्यांनी दोनूय ग्रुपाच्या प्रेजिडेंटान बरो इनिशिएटीव घेवन ताका सक्सेसफूल करपाक हातभार लायल्लो आसा। आमच्या डिपार्टमेंटान कम्युनिटी फार्मिंग ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता थ्रू आवर डिपार्टमेंट। 90% सबसिडी आमी दिता। शेतकी खात्याच्या मजती खातीर आसगांवचे शेतकार खोशी। आता भात हळसाणे बरोबर हेर पिकां रोवपाची तांची तयारी। सांग सोदता म्हणजे आतां तुमी करून दिल्यात पळय ते आमकां एकदम बरें जालें। तर गोरवांक कांय दोन हे शेत पळयना सगळें पडींग। आतां आमी हळसाणो बी सगळें उपतले दवरचें ना आनी कोण उपाना तो सुद्दां आमी नागून आमी उडयतले। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते।